गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आयज आसा दिवाळी, ताका लागून तुम्ही खूप उमेदीर बी आसतली, घाई गडबड बी चालू आसतले, सगळेच मिक्स्ड इमोशन्स आसतले. तर सगळ्यात पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी. दिवाळीची खूप 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 परबी सगळ्यांक तुमकां. तर आयज दिवाळी, फाल्यां लक्ष्मी पुजन आमच्या हांगासर. काल तुमकां हांवें म्हटलेलें न्ही, कांयच समजना कितें करपाचें म्हणून. तर काल मागीर भटमामाक कॉल केलो, आजूबाजू 4 जाणांक विचारलें, सगळीं कशें करता तशें एक वांगडा करपाक जाय न्ही, बरें जाता. नाल्यार आयज हांवें केलें, फाल्यां तेणी केलें, सारकें जायना न्ही. अशें म्हणून सगळ्यां कडेन कन्फर्मेशन घेतलें आनी फायनली डिसायड जालें की आयज दिवाळी जी आसा पळय न्हू ती सेलेब्रेट करपाची आनी फाल्यां लक्ष्मी पुजन करपाचें अशें म्हणून. तर म्हटल्यार कितें जातालें, एवरी इयर गडबड आसतली. सकाळ फुडें दिवाळेचे फोव कर, हें कर, हें ताटां पावय, हें ते सगळे गडबड आसताली. दनपार जाली की ना मागीर रांगोळी घाल, लक्ष्मी पुजनाची तयारी करची करून सामकी न्ही जो फेस्टिवल केन्ना येता आनी वता म्हणून कळनाशिल्लो. चवथी भशेनच गडबड जाताली. बट ह्या खेपी तशें ना, सकाळ फुडें मातशी आतां गडबड आसतली, मागीर सगळें ओके. आनी हांवें न्ही बाकीचे जे कितें तयारी करपाचे आसले पळय, फुगपाक घालपाचें ते सगळें राती करून दवरलेलें. आनी आतां फोव बी सगळें करपाक जाय. ते न्हावन जालें म्हाजें, न्हावन धुवन घरान सगळें जें कितें निवळ बिवळ करपाचें तें सगळें केलें. आनी देवाची पुजा बी जावना आजून, हो न्हावना, हो भायलें सगळें करतालो. तर हो न्हातलो, मागीर राट बी दाखयतली आनी मागीर फोव खावपाचें. 8:30 जाली आतां सद्याक टायम, आनी आमगेर आजून हांवें कांयच करुना. जस्ट बटाट उकडपाक कुकर लायला, बटाट जाले उकडून. आतां उसळ करपाक चणे जे आसा पळय ते कुकराक घालून दवरला, आजून कुकर लावना, गॅसार दवरुना. पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया, एकदां मागीर किचनान कामाक उरलें न्ही थंयच उरता अशें म्हणून. तर आतां बेगीन न्ही तें सगळें करून घेवपाक जाय. चड कांय करचें ना हांव. आमाड्याची चटणी वर्सानच करतालें, अंदू ती ना. जस्ट बटाटाचे फोव, दुदांतले फोव, कालयल्ले फोव आनी चण्याची उसळ, इतलें सगळें घरान करपाचें म्हणटा तें. आनी बाकीचे थोडेशे स्वीट्स बी जे आसा पळय न्हू ते मान आनी काकीन म्हाका घरा कडल्यान करून दिल्या. आनी पयलीं हांवें डिसायड केल्लें फक्त बटाट फोव, उसळ आनी दुदांतलेच फोव करतलें म्हणून. मागीर अशी याद जाली काल की ना, कालयल्ले फोव जे आसा पळय ते शास्त्राक करूंकूच जाय. आतां बटाट फोव, उसळ, दुदांतले फोव हे आमची तोंडाची रूच. बट शास्त्राक बेश्टे सोय आनी गोड घालून जे फोव कालोवन करता पळय सुके फोव, ते शास्त्राक करपाक जाय न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल ते बी करया अशें म्हणून. खूब करचें ना, थोडे थोडेच करतलें. बटाट्याचे फोव मातशे एक्स्ट्रा करतलें, बाकीचे दुदांतले फोव आनीक कालयल्ले फोव जे आसा पळय ते थोडे थोडेशे करतलें. 8:30 जाली, हांव तुमचे कडेन उलयत आसा, आजून कांय करुना. ही पळय हांगासर देवाची फुलां काडून देवाची आयदनां धुवन दवरल्या, देवाची पुजा बी करुना. ते सगळें कारीट बी फोडून करपाक जाय न्ही. तर हेजें आतां शास्त्र उरलां. म्हटल्यार कशें आमच्या हांगासर न्ही ते उपटन बी लायनात. शांगो ज्यो आसता पळय त्यो धोडार आंगाक सारयता सगळें. ते सगळें करतलें. हांव न्हावलें, म्हाका तितलो टायम नाशिल्लो. हांवें जस्ट एक शास्त्राक ती अशी करून आंगाक लायलें आनी हांव न्हालें. नाल्यार कांय काम जायना न्ही रांदपाचें करपाचें म्हणून. आनी ते न्हावनासतना आनी तें न्हावनासतना काम करपाक म्हाका परवडना, मनाक पटना, सो ताका लागून. चलात तर हेजें शास्त्र जें आसा तें करून घेवया, न्हावूनी हेका. मागीर हो न्हावपाक गेलो की ना मागीर हांव साडी बिडी न्हेसतलें. आतां जस्ट काम करता न्ही अशें म्हणून हेंच घातलां, नायटीच घातलां. सो चलात तर मेळटा मागीर थोड्या वेळान, रेडी बी जाता न्ही. कितें रे? हांव मोळी कितली रे? मुई आसा तर 3, 4. एक हे सायडी कर, हे सायडी अशी मोळी आसा.
आणि आर्टिस्ट. सो आमच्या हांगासरनी सगळी तयारी जाल्या पळय आं. पोरू बी अशेंच केल्ले व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करचे पयलींच कारीट फोडलेले. पळयात राट हांगासर, हे हांगासर आनी हो आपूण वध करून येयलो खंय नरकासुराचो सांगता म्हाका. वीज काढून तोंडा लावप तेका. तकली वयर कर मरे, खालगा कितें दिसूं जाय. सामकी कोडू कारीट म्हळ्यार सगळी मारप ती वयर, मारली सगळी वयर टेरेसीर मार. बट रिटर्न येईना. येयना. कशें असलें कित्याक रिटर्न येवं जाय तेणें? ते पयलीं घरार म्हणा सकयल येताली ती गडगडन. आता काय घरांक आशिल्लो भितरान काडूं जाय का. म्हाजें न्ही सगळें जें कितें किचनांतलें काम आशिल्लें करपाचें पळय तें सगळें जालें हांगासर. किचन क्लीन केलें, आयदनां धुवन सगळें सेट केलें. परत ह्यात कोणी येयलें जाल्यार बुरशें दिसपाक नाका न्ही म्हणून. तर आयज म्हळ्यार हे अंदूच्या दिवाळेक चड अशें व्हडलें कांय करूं ना. हे हांगासर बटाट फोव केला. हरशीं हांव 1.5 किलोचे 1 किलोचे करतालें. अंदू अर्द किलोचेच केल्या फोव जे आसा ते. आनी हे हांगासर शास्त्राक आमचे कालयल्ले फोव गोड घालून आनी सोय घालून. आनी हे दुदांतले फोव. तुमी म्हणटले आतां इतलेच गा म्हणून, तर ना, हे सद्या आमकां दोगांक लागून कालोवन घेतल्या. हेका थंडी जाल्या. ते मागीर चड वेळ उरले न्ही पीठ शें जाता न्ही फुगोवन, ताका लागून इतलेंच आमकां दोगांयक जाय अशें कालयल्या. दूद बी येता हांगासर तापोवन दवरला सगळें करून, साकर बिकर घालून. मागीर कोणाक दिवपाच्या टायमार न्ही धुवन हें करून दिलें. आजून दिवपाचो टायम जालो ना न्ही, मागीर एक वांगडा सोमतें 2-3 जाणां दिता न्ही आमी, तेन्ना सोमतेंच धुतलें आनी दूद घालून दितलें मागीर. आतां धुवना, काडून दवरले फोव. ही हांगासर उसळ. सो आनी दिलें म्हणटगीर हे फोव जे आसा ते कोण तेन्ना तेन्ना खायना न्ही. दूद घालून हांगच्यान तेंगे व्हरता, मागीर तेंगे ती थोड्या वेळान खाता, मागीर सारकें फुगतात, नाजाल्यार पीठ शें जावन वता मागीर. ताका लागून सो इतलेंच केलां. आनी मिठाई आनी बाकीचो फराळ सगळो आसा. सो प्लेट जी आसा पळय ती सायड करता. पात्रांव बसला आमगेलो सगळें, देवाची पुजा हें तें सगळें करून. पळय दारां रोज लावना तुवें. तूं दारां रोज लायता तेन्ना तुका ताट रेडी करता हांव फोवाचें. ती लांब पानाची आसा ती व्हडली. ओके रे, ताट रेडी करता तेदो म्हणल्यार डबो बी भायर हाडूं हें करूं जाय सगळं. सो ही पळयात माळ काल गुंतलेली. दारां लावपाक जी आसा पळय न्हू ती अशीं पानां धरल्या लांब. आनीक बाकीचे गाडयांक बी फोल्ड करून घातला. काल जो हांवें हार करून व्हेल्लो पळय म्हळ्यार माळ, हें करे सगळ्यांक आवडलो. हो सांगता आमी हो पयलीं रत्नाकर सांगता अशीच गुंत्ताली घराक, म्हळ्यार गांवां सगळो लोक रे पुजे आसत दितालो. हात तरी भायले हाडटा, अशीं तांब्या पानां बी धरताले खंय. सो चला तेका लावन या आमी. मागीर तुमकां घराक कितें कितें चेंजीस केल्या ते दाखयता. दिवाळी ताट. हे आमचे ताट हांगासर रेडी. आतां तुमी म्हणटले हे इतले सगळें हो खातलो का म्हणून, तर ना, तुमकां दाखोवपाक लागून रेडी केला. हो बी खातलो अर्दान हितूंतले हो बी खातलो. बट हे जे अशें ताट आसा पळय ते सेट करून आतां सगळ्यांक दिवपाचें. सो दाखयता तुमकां कितें कितें आसा तें. गेले हांगा दाखय ताटार. दाखय तूं. झूम हेजेर झूम कर. हे हांगसर बटाट फोव हांवें केल्या.
आनीक हे दुधातले फोव इन सेन्स वेलची बी घालून जे करता पळय तशे टायप सादे दुधातले न्ही. आनी ही हांगासर आले आनी ग्रीन चिली घालून उसळ केल्या स्पायसी अशी. एक्कीच जाण हे सगळे गोड खावन बेजार येता न्ही, ताका लागून ही स्पेशल उसळ तिखट अशी मातशी. सगळ्यांकच म्हाजे भशेन गोड आवडना न्ही, थोड्यांक तुजे भशेन तिखट आवडटा न्ही, ताका लागून. नेक्स्ट हे हांगासर कालयल्ले फोव गोडाचे जे आमी शास्त्राक करता पळय न्ही, गोडाचे कालयल्ले फोव. तेजे नंतर हे नेवऱ्यो मान केल्यात, तिखट नेवऱ्यो. नॉर्मल चवथी करता तशें न्हय, तिखट नेवऱ्यो. हे काकीन केलां हेजी कापां, कसली रे दाळीची कापां स्वीट्स. मागीर ह्यो मान केल्या शंकरपाळ्यो. आनी नेक्स्ट ह्यो गांवठी चोकऱ्यो हांवें करून घेतल्या. मागीर हे मार्केटांतले लाडू आनी मैसूर पाक, बेसन लाडू बी मान केल्या. आनी तितू भितर हांगा दाखय पळय दिसतात ड्रायफ्रुट्स बीन आसा, बादाम आनी पिस्ता. ड्रायफ्रुट्सा भितर बादाम आनी पिस्ता. एक्चुली खजूर बीन हाडलेले हांवें, बट ते घालना कित्याक की ते सगळे पाकट जातले न्ही मागीर ताका लागून. सो हे हांगसर ताट दिवाळेचे. सो खावन गेले आनी टेस्ट करून सांग मागीर कसं जालां तें. म्हणजे कोंबे आतां उठपा लागले. सगळे इल्ले स्टार्टिंग टेस्ट कर आनी सांग कसं जालें तें. गुड. पचके आसा, साखर कमी आसा. नेक्स्ट तोच चमचो घेवता. उसळ तुका आवडटली कित्याक ती तिखट आसता न्ही. हांवें अजून कांयच टेस्ट करूं ना. बरी जाल्या न्ही, वासार कळटा. 2 अशी 1 अशी. हे सिंपल सोय आनी गोड घालून. ते तुका अशें म्हण केन्ना कालयल्ले फोव आवडत ना. सो आमचे फराळाचे ताट. टायम 10 जाल्या ही पळय हांगासर. आनी आतां हो हे करून घेतलो, हेजे खावन जालें की मागीर हांव खातलें. बरें जालें रे, आले बी घालून केले खंय काकीन. क्रंची न्ही. आवाज केदो पळय सब विवर्सां कानार पडलो. ताकाच लागून 15 मिनटां हांव जागा आसता. आनीक हेजे खावन जालें की हांव खावन घेता कित्याक की आमी खावपाक बसली आनी मागीर कोणी येयलो बी जाल्यार मागीर उठपाक पडटलें न्ही, ताका लागून. एटलिस्ट हांव बसलेलें हो तरी आसतलो न्ही कोणाक यो बस करपा लागून. असले जे सणा परबेचे आमी कितें करता पळय न्हू ते खावपाक बसता तेन्ना उठपाक जायना अशें म्हणटा. सो ताका लागून. आनी घराक हांवें न्ही व्हडलेशे कांय चेंजीस केले ना, बारीकशे अशे चेंजीस केल्या. दाखयता तुमकां. आमचो आकाश दिवो जो हांवें केल्लो कालच्या विडियोन बी दाखयलो तुमकां. इफ सपोज कोणें काल विडियो पळोवना जाल्यार हांवेंच घरा कडेनूच रेडी केला हो डिझायन सगळो. लायटींग घातला भायर. हे मागीर रातचे न्ही पेटोवन दाखयता तुमकां. आतां अशें नॉर्मल कळपाना न्ही. सो आनी बाकीचे कांय अशे मेजर चेंजीस केले ना. मागीर ते परत सगळें सेट करपा नाका जाता. हो कपड्याचो स्टँड हांगा आतां आयज कपडे वयर घालून सुकोवूं जाय म्हाका. आनी दाराक रोजां माळ आनी ही आर्टिफिशियल सायडीची तोरण चेंज केला. आनी कांयच चेंजीस जे आसा पळय ते हांवें केले ना. इवन कर्टन सुद्दां चेंज करूं ना हांवें. कित्याक की हे जे हांवें आतां लायला केला पळय न्हू ते सगळे हांव तुळशी लग्न म्हणल्यार दवरतलें, जेका आमी व्हडली दिवाळी म्हणटात. सो ताका लागून हांवें परत मागीर ते कर्टन हे ते सगळे आनी ते कर्टन बी म्हणजे डब्बल टिब्बल लावप जाता न्ही ताका लागून. सो बाकीचे सगळे नॉर्मल तशेंच आसा. इवन सोफा कवर्स बसून घालूं ना हांवें. हो बीन घोव बीन तोच थोबाड तेजे सेम. आतां उदोदय दुसरे टी शर्ट घातलेले आनी ट्रॅक पॅन्ट घातलेले न्हू रे. आतां परत दुसरे टी शर्ट कित्याक घातले? घरा कडले कपडे कित्याक घातले? नवे कपडे घाल म्हटलें न्ही रे. टी शर्ट्स बी कितली नवी हाडल्या मरे. आसूं गो कितें. आनी ही न्ही गाडयेक घालपाक लक्ष्मी पुजन आयज बी आसत जाल्यार म्हणून एट अ टायम रेडी केल्ली. फाल्यां खंय तर हें आतां हांगा अशेंच उरतलें. जमणीर घालून ना, हेजेर घातलां. मातशें उदक मारून दवरतलें हांगाच. आनी बाकीचें सगळें फ्रिजान आसा. आनी फ्रिजान जायना म्हाज्या म्हणून हांगाच दवरलें. आनी हें पयलीं तुमकां खबर आसतलें हें अशेंच आशिल्लें न्ही. तशेंच परत केलें. मागीर काडून दवरितलें हांव. आनी कांयच मेजर अशे चेंजीस ना इतलेच न्ही रे.
व्हडले अशें काय करूं ना. सांजचे मागीर थोडीशी रांगोळी हे ते भायर ते सगळें. सो चला मेळटा तुमकां हांव मागीर थोड्या वेळान. आतां हांव बीन कितें पेट पुजा करून घेता, म्हाका बी भूक लागली. सो मेळया मागीर थोड्या वेळान. आर्ट आणि आर्टिस्ट सकाळच्यान तेच सांगता मरे. काय तर खंय म्हटल्यार घालता तर जाल्यार इतलीच. फाल्यां खंय म्हणल्यार ती फाल्यां. आयज इतल्या कले मी. तू वयर वचून येयला हें जाला बुरशी जाला. एक्चुली न्ही म्हाका हांगसर अशी व्हडली घालपाची आशिल्ली रांगोळी. बट आमगे पयलींच कसं सांगता पळय पांयां लागता म्हणून. हो न्ही भितर वयता असो माडोवपा ना, भायर येतना होत माडयतलो आनी मागीर साडये लागतली. कोण कोण येतलो आतां आनी आमगे येता ती सगळी अदिती येतले ते बी आपूच, रक्षू येतले ते बी आपूच, सगळी उडयतली रांगोळी. सो ताका लागून म्हटल्यार अशी बारीकशी घालया म्हणून. फाल्यां घालतलें व्हडली हांगासर. ताका लागून आयज कपडे बीन हेकली वयर घाल म्हणटा डायरेक्ट आनी सुकून काड म्हणटा. म्हाका स्टँड हांगचो काडून रांगोळी घालपाक जाय व्हडली अशी. ताका लागून आतां बारीकशी घालता, कंप्लीट जातकीर मागीर दाखयता. तेगे फोन वाजता, ताका वचपा जाय, ताका सांग गडबड आसा. ताका लोक विश करपाक फोन करता दिसता, हॅप्पी दिवाली म्हणपाक. सो चला मागीर घालता आनी दाखयता, कंप्लीट करता आनी. ओ या सुची आमगे सैरी येयली. स्कुला गेल्ले काय आज खंय स्कूल ना? हाय स्कूल ना. आनी अदिती कितें म्हणत तर धांक येतले स्कुलाक सांग म्हणून. या मुगा भितर. कशें आस तूं? हांव आत्तां तुका हेका सांगपाचें आशिल्लें तुगे पप्पा फोन कर म्हणून. तुका आपोव. हॅप्पी दिवाली. थँक्यू. बरें आवयस. बरें व्हडलें जा. हो कमरा येयले गेला. उबी जाता म्हणल्यार रिटर्न. आतां तुका पांय पडटा ते. हॅप्पी दिवाळी. थँक्यू. विश यू द सेम. हा बरें जाऊ. हा व्हडली जा. व्हडलें आनी कितलें व्हडलें. आनी मातशी मोठी जा. जाऊ. ना मातशी मोठी जा. हे म्हाज्या लांब जाऊ नाका. लक्ष्मी मातशी मोठी जा. भरपूर खाये दिवाळी मोठी जावपा जाय. आर्टिस्ट येयला हांगा. ते बिझी आता बेग बेगी घालून वचूं जाय. खूब जाणांक वचूं जाय न्ही ताका. मागीर रक्षू रक्ष हे खंय चक्र्यो दिवाळी न्ही. दिवाळी हे सुरसूर काडयेचे. एक जमीन चक्र आमी गिरगिरी म्हणल्यार जमीन चक्र गेले गेले. सकाळी न्ही रक्षू येयले, मेहंदी बी घातली आनी तेच्या नंतर मागीर कांय शूट केलेंच ना. दनपारां रांदून जेयली बिली सगळें केलें. आनी आयज कितें रे देवळान आयच्यान खांबा पुजा आमच्या हांगासर. दिवाळी न्ही आयच्यान खांबा पुजा जातली. तुळशी लग्न जावन सुद्दां चालू आसतली. सो रक्षू येयलें, मेहंदी बिंदी घातली, बसली बिसलें. आनी मागीर रक्षू गेलें. हो पावोन येयलो रक्षू घरा कडेन येवन रांदून. घरा कडेन हो आयलो, मागीर जेवली, रांदली बिल्ले, जेवलें बिले सगळें केलें. आनी भायर हो वावर केलो. आयज सगळें आंगण बिंगण जें आसा पळय न्हू तें धुवून काडलें. मुयो भरपूर सकाळच्यान हेणें आदेश आसा पळय न्हू तो मुया फाटल्यानच घालयला. सो ताका लागून आतां हें सगळें मातशें हें सगळें निवळ बिवळ करून काडलें. नाका जालें सगळें करता म्हटल्यार. आनी 4:20 जावपा येयली. आतां भायर सरले आमी दिवाळेक कोणा कोणागेर वचपा लागून. ना रे हांगासर कपडो तुजो भितर आसतलो. दिवाळेक वचपा लागून भायर सरले. कोणे कोणे आपयल्लें न्ही. सो वता आतां पळयता कोणागेर कशी पावता ती. मेन म्हटल्यार अक्षुगेर फर्स्ट वता. ते 4:30 बसार वचपाचें मिलन बायगेर. सो ताका लागून. आनी ही जी पोटली तुमकां दिसता पळय न्हू त्या घरान जें कितें केल्लें पळय तें घेतलां दिवपाक. आतां तुमी म्हणटलीं कोणागेर वयता तर कोणागेर पावता ती पळोवया. अशें कन्फर्म ना की ओमक्यागेरच वतली म्हणून. आतां चिंतलां हांव रक्षुगेर, मिलन बायगेर, आत्यागेर, हेगेर 2 जाण आत्ती आसा गोवाली तेंगेर अशें चिंतलां. पळोवया कशें कशें कोणागेर पावता तें. कितें ऑलरेडी टायम जाला 4:30 जावपा येयली.
5:30 स म्हळ्यार घरा पावपाक जाय. दिवल्यो बी पणट्यो बी पेटोवपाक जाय न्ही म्हणून ताका लागून गडबड मातशी साडी बी न्हेसना. चड अशें कांय शूट करपाना. पळयता शूट करपाक मेळ्यार केलें ना जाल्यार कांयच करचें ना कित्याक गडबड आसा सामकी. एक 4-5 जाणां जाल्यार दारांक तरी पांय लावपाचें अशें चिंतलां. अशें लक्ष्मी पुजन आसतकीर कोणागेर पावना न्ही. आयज ना अशें म्हणून भायर सरया म्हटलें म्हणून हो वावर घेवन बसलो आनी टायम जालो. सो 10 मिनटां आसा म्हाजे कडेन. वता रक्षुल हांगाच 2 मिनटान पावतलें बट वता ताका मागीर बसार वचूं जाय न्ही ताका लागून. पेटयता आनी मागीर भायलेय बी दाखयता बरें तुमकां. पुरू पेंटींग केल्लें. होनू करूं ना मातशें हांगाच काळी जाल्या त्यो अश्यो करून बाकी सगळें सारकें आसा. आनी फाल्यां मागीर सगळ्यो म्हाजे कडेन 24 आनी 10 34 पणटी आसा टोटल. फाल्यां त्यो सगळ्यो पेटयतले. आयज फक्त ह्योच पयलीं पेटोवन घेता आनी मागीर दाखयता. सो चलात तर हेच्या वांगडा आयचो व्हिडियोय बी हांगासरच एंड करता. आतां तुमी म्हणटली वयता म्हणून सांगलें तेच्या भायर येवन हांगासर पणट्यो लायता ते दाखयले आनी कोणागेर गेल्ली ती दाखोवच ना अशें म्हणून. तुमकां सांगलें न्ही की खूब गडबड आसा. कोणागेर वता करता तेन्ना शूट करचें ना. 4 जाणांच्या घरांक पावला आनी 1-2 वरां भितर येवपाक जाय म्हणून. कितल्यांक पावली आमी 6:30 म्हळ्यार पावली. 4:30 गेल्ली तर रक्षुगे वचून येयली, आत्यांगेर वचून येयली आनी आनी 1-2 जाणांगेर वचून येयली. टोटल 5 जाणांगेर वचून येयली आमी. आनी ही पळयात रक्षून घातलेली मेहंदी. कलर येवपाक लागलो. हे फाटल्यान हांवें चित्रयल्लें. सो चलात तर आयच्या दिसाचो हो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवे आसात किंवा चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्रायब करूं ना न्ही जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करून घेयात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.